आज देवगाळे नारव्या हांगा एक साधारण 2 ते 2.5 वर्साचो गवारेडो जो मेल आसा ताजो मृत मेळ्ळो आढळ्ळो आमकां फॉरेस्टाची लिकलेटर आयले कंप्लेंट आयिल्ले नंतर पोस्टमॉर्टमाक आयलो तर त्या गवारेड्याच्या उजव्या बाजूक म्हणजे भूज आनी आमचे हातकडी आसता बरगडे आसता त्या जाग्यार साधारण 10 पंचवट उंड मेळ्ळा आमकां सस्पेक्टेड फॉर शूटिंग कोणे तरी मस्ती केल्या निसर्गाच्या विरुद्ध कोण तरी हांगा काम केलां ताणें आनी ह्या वन्य प्राण्यांक आपल्या बंदुकेचो शिकार केला तो गवारेडो एक्चुअली हेल्थी बरो आशिल्लो ताजे फक्त भितर लिवर आनी लंग्स उजवे बाजूचे लंग आनी लिवराचो जो लोप आसता तो कंप्लीट फुटून इंटरनल ब्लिडींग जाला आनी तो एनिमीक जाल्ल्या कारणान ताका मरण आयला. गवारेडो हांगा मेला न्ही ते म्हाका पयलीं हांगासर जे वार्या करता हे हांगासर चालू आसा हेंचे हांगासर काम वार्या करपाचें भागी करपाचें तेंचें काम चालू आसलें तो एक जाण्टो आपल्या कामाक वतालो तेणी त्या एका गवारेडो हांगासर पळयलो आनी म्हाज्या घरा कडेन येयलो आनी म्हाका सांगलें की तुमी पंच असल्या कारणान आमी तुमच्या कडेन पयलीं आयिल्ले आसा तेन्ना अशें हांगा एक गवारेडो मरून पडलेलो आसा तेन्ना मातशें तुमी कितें तरी तेजेर एक्शन घेवची म्हणून तेन्ना हांवें पयलीं कितें केलें की पंचायतीक आमच्या कॉल केले आनी सांगलें की मातशें फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक सांगा की हांगासर गवारेडो मेळ्ळो आसा तेन्ना थंय येवचें म्हणून तेज्या उपरांत हांव हांगासर आयलें हांगासर पयलें फॉरेस्टाचे मनीस आयले तेंच्यांनी ताका चॅक केलो आनी तेच्यांनी सांगलें की कितें ताका कितें खाल्लां कितें हें जालां तें कांय खबर ना तेन्ना आमचे मॅडिकलाचे डॉक्टर येवन ते चॅक केल्या उपरांत कितें तो रिपोर्ट मेळटलो तेज्या उपरांत आमी तेजेर एक्शन घेतलें मागीर तेंच्यांनी हांगासर आयले आतां आनी मॅडिकल सगळें टेस्ट केला की तेजेर खंय आतांच म्हाका न्यूज मेळ्ळा की तेंचेर कोण तरी गुळी मारल्या म्हणून